गेलो भायर सरलो थंयसो तो कोलवा टू माजोड्डा रस्त्याचेर त्या टायमार ते रस्त्याची केबल वायर तेंगे काम चलतालें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे केबल आसताले ते लायटी केबल आनी ते सगळे केबल आसताय आनी दॅट टायम दॅट माय सन इज वयतालो वेडिंगाक टेंट वयतली आनी तो वायर ताका सारको दितालो आनी चेडो मेलो. कसलो वायर? लायटीचो लायट पंच केबल? हय लायट म्हणजे घरा आमची वायरींग करताय चोय घरा मेन वायरी घराक करताय तो वायर एल्युमिनियम हय लोखंड आसा तो रेड आनी ब्लॅक आसा. हो इन्सिडेंट केन्ना जालो? 16 राती कडेन 10:28 PM. नांव कितें गेलें? सेल्सियस क्ले फेर्नांडीस. तुमी आतां हेका कितें म्हणपाक? आतां आमी कितें जाता तुमचे लोक एक फ्रेंड बसले नांव कितें गेलें? लुईस सेल्सियस फेर्नांडीस. म्हणजे म्हाका सांग आज कित्याक लागून हो म्हाजो फ्रेंड केसीएस म्हणून फेर्नांडीस आनी तागे चलो सेल्सियस म्हणून हे कामाळा बीन गेल्लो आनी रातचो पळय जाय 16 तारखेक मेच्या रातचो एक्सिडेंट जालो. ताणें म्हाका रातचो 3:30 फोन केलो. 3:30 फोन करून आमी जीएमसीन बीन उलयले हेड इंजर्ड पयलीं कांय पळोवना आमी. मागीर म्हाका कळ्ळें की हांव स्पॉटार गेल्लो तें पळोवपाक जाल्यार तेजी ती गाडी मोटरसायकलीक मरे आनी सीसीटीव्ही पयले गाडी वता आनी सडनली एका केबलाक ती म्हणजे घुसोवन पडटा. मागीर तो सांगपालो म्हाका की केबलाक घुसपून पडलो म्हणून. केबलाक घुसपून पडला म्हणटकूच कितें जालें पंचनामेन जावपा जाय केबलाचेर म्हणजे तशें कांय जालो ना. तो पळय तो कांय जावना आनी बाप चलो भुरगो न्ही एकलोच तेगेलो 19 भुरगो तो आपल्या टेंशनान तो म्हणपा रावया आनी काल तो मागीर म्हणपालो अशें जालें तेंच्यांनी कांय तें पंचनामे हांवें म्हटलें तशें जाल्यार बरें आसा. आनी हांव आतां डिवायसपीक मेळपा येयल्लो तो डिवायसपीक आमी सांगलें की तो म्हटलें केबल सकाळी फुडें ते गाडयेचो काडलो कोणें टील पंचनामा कोणें तरी हात लावपा जायना. ते मोटरसायकलीचो केबल काडला. केबल तेका फोटो बिटो सगळे आसा. काळो ब्लॅक केबल म्हणटा तो सारको ब्लॅक सारको आमचे कडेन आसा ते आनी ताका लागून पडला. कोणाचो एक भुरगो काबार जालो. हांव म्हणटा तो इलेक्ट्रिसिटीचो म्हणून तो सांगतालो की तो एक पोल आसा आनी ते अंडरग्रावंड काय कितें ते म्हाका केबलिंग करताले. हेतून कितें जाता पयरूं असो एक इन्सिडंट जाल्लो बिचोले मागीर मरे लोक मरे मागीर तुका आमचे मिनिस्टराक ब्लेम करता. हे पळय जेई आनी काम करपी आसतात न्ही हे नाका जाल्ले निश्काळजीपणा करता आनी लोकांचो जीव वता कळ्ळें तुका न्ही. थंय तो पडिल्लो केबल न्ही तेजेर म्हाका दिसता तो सकाळी फुडें कळना हांवें डिवायसपीक सांगलो तो केबल कोणें काडलो तो पयलीं इन्क्वायरी कर. मेन केबल कोणें काडलो तो कित्याक तुमी बेश्टो तो सेल्फ पडलो म्हणून जायना. एक तो भुरगो तो सवादांक तुका गेला तो काजराक वता तो सडनली पडटा म्हणजे अशें जाता की वतना कोण थापड मारून उडयना जांबोर तो सारको सीसीटीव्हीचेर दिसता पडटा तो. डिवायसपीन कितें सांगलें? डिवायसपीन सांगला आपूण फाल्यां इन्क्वायरी करता तांकां आपयला PI कडेन उलयला होता आनी फाल्यां ताका कोणें केला सिद्धांत ताका आपयता म्हणपालो आनी आपूण कोण पळय आसा न्ही ताजेर म्हणपालें हें करतलो इन्क्वायरी करतलो म्हणपालो. म्हण हांवेनूय आतां डिवायसपीक सांगलां आनी एक अशें आमचें आशिल्लें कितें आमची एक मागणी आसा CMA सुद्दां पळय इंटरनेट केबल हे सगळें चालू आसा सगळे कडेन आख्खे गोंयभर रस्त्यार पडलेले आसा. फाल्यां कोण पुलिसांची सुद्दां फॅमिली आसपाक शकता हाजेर कोणाची काकूट करपाची रस्त्यार केबल पडटात आनी घुसकोन जर कोणी पडले न्ही कांय कळना केन्ना केन्ना एक्सिडेंट जायत जाल्यार हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची CMAन तरी पूण गरज आसा. म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या CMAक कित्याक अशें जे केबल बीन पळय कोण आतां इलेक्ट्रिसिटीचे जाले बाकीचे नेटाचे केबल्स आसा सगळ्याक जाळे भेटलेले आसा. हाजेर हें कोण करता पळय तांचेर अशी इन्क्वायरी जावपा ना तांचे कडेन एफिडेवीट करून घेवपाची केबलवाल्यांचेर. फाल्यां कितें जालें बिलें जाल्यार आमी कंपेन्सेशन आमी जाल्यार तांचेर FIR जावपा जाय म्हणून ताणें मागणी केल्या ताचेर FIR जावपा जाय म्हणून ताच्या पेरंट्सान केल्या त्या भुरग्याच्या आतां. FIR कोणाचेर जावपा? FIR तो सांगलें कोणाचेर जावपा जाय आतां कोण केबल आसा तेजेर करता म्हणून घालता. लायटी कोण मिस्टेक केल्या बाप मुगेलो वायराक घुसकोन हें जावन पडला सो तो आपणा सेल्फ एक्सिडेंट जालना तेगेलो ते गव्हर्मेंट हेची वायर थिंग दवरलो म्हूण तेजेर घुसकोन पडला. सो हेजे मुखार तेम तशें करून आनी रिपोर्ट तेम दिता तो सारको दिवपा जाय. वायर केसो आहा तो मेन्शन सारको करपा जाय. फालतू केबल वायर मोडपा जायना. इट इज लायक इलेक्ट्रॉनिक इन्सिडेंट गोईंग टू कोलवा टू बेतलबाग 18-19 गुरुवार एक एक्सिडेंट आमचो पोलो येथून जाल्लो 16 तारखेक आमी तितून एक परत इन्क्वायरी चालू आसा ती आमी कंप्लीट करून ना. सो आतां तितून नवीन फॅक्ट्स म्हाजे फॅमिली मेंबर्सान म्हाका तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला. सो हांव IO आनी PI घेवन ते व्हेरीफाय करतलो आनी समज तितून न्यू कितें डेव्हलपमेंट आसा आमी अकॉर्डिंग टू एक्शन घेतले. तेंचे कडेन फुटेजीस बी आहा म्हणटा ते? हय फुटेजीस आसा हितून बट तो रातचो एक्सिडेंट जाला समथींग इट वॉज अरावंड 10:30. सो 10:30 क्लियर फुटेज अशें कांय येयना ओन्ली एक्सिडेंट जातकूच दिसता आमकां बट डिटेल मायन्यूट आमकां तेजें कांय कळना. बट तेजे वयल्यान आमी स्टील फॅमिली मेंबर्सान आमकां कितें नवी डेव्हलपमेंट्स दिला हे
ती नवी इन्स्ट्रक्शन कितें आसा सो आमी ते वर्कआउट करता आनी वी वील टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड टेक द केस टू द लिगल कंप्लेंट.